समाधी ही दर वर्सा आम्ही पळयतात जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी बी आसता तेन्ना सकयल जी समाधी असता थंयसर हो प्रोग्राम सेलिब्रेट जालो. मात ह्या वर्सा आमकां दिसले की ही जो पुण्यतिथीचो प्रोग्राम जो भाऊसाहेब बांदोडकर मिरामार हांगाच जालो पण तो सकयल जावना वयर जालो. एक्चुअल भाऊसाहेब बांदोडकरांचे फंक्शन असता ते समाधी कडेन तुम्ही पळोवंक शकता ही समाधी हांगाच हे फंक्शन स्टेज फंक्शन जाता आसा करता ते हांगा आसता. पण ह्या वर्सा तेंच्यांनी तुम्ही पळयता आसतले फोटो हे 4 दीस पयलीं हो जो स्लॅब आहा तो कोसळ्ळो म्हणून आनी तुम्ही पळोवंक शकता त्याच प्लेसीर आतां उद्या आमी आनी आतां जो स्लॅब आहा तो टेम्पररी तेंच्यांनी आतां रिपेर केला आनी तेका प्लास्टरींग केला. हांगा सगळे भितर उदीक सगळे हे सगळे भिंतींनी भरला म्हणून रिस्क नाका म्हणून जे स्लॅब कोसळ्ळ्या कारणान हे फंक्शन वयर जाल्लें. रिस्क आसल्या कारणान हे जे फंक्शन हे वयर केल्ल्या. दुसऱ्या सायडीन तुमी पळयतात की पोरू हांगा फावंडेशन स्टोन घेतलेलो की रिनोवेशन ऑफ समाधी भाऊसाहेब बांदोडकराची म्हणून. सो रिनोवेशन तेंच्यांनी करपाक घेतला पण अजून पर्यंत तेंच्यांनी रिनोवेशनाचे काम एक चालू केल्लें ना. सो मागता ऑथॉरिटी कडेन बेगीनच्या बेगीन हांगा काय नुकसान जायनासतना बेगीनच्या बेगीन हे रिनोवेशन काम सुरू करचें म्हणून. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची 91वी पुण्यतिथी आणि भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोव्याचे भाग्यविधाते बहुजन समाजाचे कैवारी. भाऊसाहेब बांदोडकरान या गोमंतकासाठी खूप केले म्हणजे शिक्षण क्षेत्रान असो कला संस्कृती क्षेत्रान असो औद्योगिक क्षेत्रान असो किंवा क्रीडा क्षेत्रात सगळी क्षेत्रामध्ये भाऊसाहेब बांदोडकरान उज्ज्वल असे काम केले. म्हणून भाऊसाहेब या गोमंतकाचे भाग्यविधाते ठरले आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांचे निधन जाऊन आज 51 वर्षां पूर्ण झाली. आणि ज्या मिरामार या ठिकाणी जी समाधी असा या समाधीची आज दुरवस्था जी समाधी कोसळोंक लागलेली असा आणि म्हाका दिसता खंयच्या सरकारान तेजी डागडुजी करूच्या खातीर केन्नाच पावल उचलूंक ना. आणि आयज आमी वर्तमानपत्रां मागीर न्यूज चॅनलां वरसून आमकां लक्षांत येयलें की भाऊसाहेबांची जी मिरामार पणजी जी समाधी आसा ही समाधी कोसळोंक लागलेली आसा. त्या खातीर आज आमी म्हापशांतले भाऊप्रेमी आज या ठिकाणी भाऊसाहेबांक अभिवादन करच्या पयलीं भाऊच्या पुतळ्या समोरूच भाऊक साक्षी दवरून आमी आज हांगा एक औपचारीक एक बैठक घेतली आणि या बैठकीन आमी निर्णय घेतलो की सरकारान 12 मार्च 2025 पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी ही याची सुशोभीकरण करचे दुरुस्ती करची. म्हणजे आज आमी पळयता की गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि रक्षा मंत्री मनोहरभाई पर्रीकरांची जशी समाधी उबारलेली आसा त्याच्याच बरोबरीन त्याच्या तोडीची कशी इतकीच सुंदर ही भाऊसाहेबांची समाधी गोवा राज्य सरकारान त्या ठिकाणी उबारची. अन्यथा ती दुरुस्ती खातीर भाऊप्रेमी म्हापशांतले भाऊप्रेमी पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत फिरोवन झोळी फिरोवन निधी गोळा करपाचो असो आमचो सकाळी निर्णय जालो. जे भाऊचे सगळ्या गोवाभर चाहते आसा त्या चाहत्यांक आमी अपील करुया आणि प्रत्येक ठिकाणी गांवागांवांनी बैठका घेवन झोळीचो कार्यक्रम करचो अशें आमी आज एक सकाळी निर्णय घेतलो. आणि आमी सरकाराक वयतलीं आसा झोळी फिरोवच्या पयलीं आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां आमी विनंती करतात की तेंच्यांनी तातडीन ह्या समाधीची लक्ष घालचें. मोगो पक्षाचे आमदार आणि वीज मंत्री सुदीनभाई ढवळीकर यांच्यानी सुद्धा तितून लक्ष घालून येता त्या 12 मार्चापर्यंत ही समाधी सुशोभीकरण करची अत्यंत आधुनिक पद्धतीन करची अशी म्हापशांतल्या भाऊप्रेमींची मागणी आसा. अन्यथा म्हापशांतले भाऊप्रेमी काणकोण ते पेडण्यापर्यंत भोंवून झोळी फिरोवन निधी गोळा करतले असो आज सकाळच्या बैठकीत निर्णय घेतलो. तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव ओंकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.